नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। सरकारान थारायले मायनिंग लीज रिन्यूअल धोरण। शाह कमिशन आणि पीएसी अहवालान जांचेर ठपको दवरलो ना तांचेच रिन्यूअल। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्यांची धडगत ना। मोपाचे आरएफक्यूक दसऱ्याचे मुर्तार ईओआय पर्यावरण इम्पॅक्ट रिपोर्ट नासतना सरकार घाई करता म्हूण आवेरतान अलिनाचो प्रश्न। गांधी जयंतीक कसिनो बंद, काँग्रेसीचे मागणे उपरांत फरमान। समीर मापारी खून प्रकरणाचो निकाल हायकोर्टान दवरलो राखून। आरोपींक निर्दोष सोडपाच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाक सरकारान दिल्ले आव्हान, केन्ना येवं येता निकाल। अणजुण म्हापशे वाठारांत चोरयो करपी 3 जाणांक अटक। लॅपटॉप, मोबायल, स्कूटरी धरून 4 लाखांचो माल जप्त। चोरयेचो माल विकतो घेतल्याकूय पुलिसांनी उडयलो भितर। भारताची बॉक्सिंग क्वीन मॅरी कॉमान आशियाई खेळा सर्तीन जोडले भांगरा पदक। टिंटू लुकाक 800 मीटर रनिंगात रुप्या पदक। भारताची भांगरा पदका पावली 7चेर। खबरो विस्तारान। निमणे सरकारान आपले लीज धोरण जाहीर केले। सरकार म्हणटा लिजा रिन्यू करतलो, मात ज्या लिजांचेर शाह कमिशन आणि पीएसी अहवालान ठपको दवरला तांचे रिन्यूअल जावचे ना हे धोरणान स्पष्ट केला। अशा परिस्थितीन सरकार खंयची लिजा रिन्यू करूंक सोदता असो प्रश्न उपरासता, कारण सगळेच लिजांचेर शाह कमिशनान ठपको दवरला। अशें आसूनय सरकार म्हणटा लिजांचे रिन्यूअल 3 पावण्यार जातले। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण सरकार एमएमडीआर कायदो मानून फुडें वतलो। सरकाराचे मीन धोरण एक गजाल स्पष्ट करता, सरकाराक मायनिंग सुरू करपाक जाय, मात ते कशें सुरू जातले हाचे विशीं ते कांयच उलयना। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ज्या जस्टिस शाह कमिशनाक मुख्यमंत्री सदांच किकोत करता ताचेच आदाराचेर आनी आपले पीएसी अहवालाचो हवालो दिवन लिजा रिन्यू करपाची भाशा सरकाराचे धोरण उलयता। मीन धोरणांतली फोणकुलां, ज्या खणींनी बेकायदेशीरपणान लीज ट्रान्स्फर केला वा जांचेर शाह कमिशन वा पीएसी अहवालान ठपको दवरला वा जाणी बाकीची खण वेवसाया संबंधीची कसली बेकायदेशीर गजाल केल्या तांची लिजा रिन्यू करचे नात। गोंय पुलिशेची एसआयटी आनी चार्टर्ड अकाउंटंटांची खासा टीम हे विशीं तपास करता। तांचो तपास चालू आसतना वा सोंपतकच कोणय दोशी सांपडल्यार तांची लिजा रिन्यू करचे ना। ज्या 27 लिजांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या पूण जांचेर शाह कमिशन आनी पीएसी अहवालान ठपको दवरिल्लो ना तांचीच लिजा रिन्यू करतले। बुडिल्ली येणावळ परत मेळोवपाक भूतकाळांतल्या उत्खनना खातीर पसून खासा चार्ज लावन येणावळ वसूल करपाचेर सरकार विचार करतलो। लिजांचे रिन्यूअल 3 पावण्यार जातले। That we are proceeding under Act Section 8(3) of the Act. If someone has violated or alleged to have violated 37 or 38 as reported under Public Accounts Committee report or Shah Commission report or any of the Supreme Court decision, then those will be investigated. लिजा दितना लिजींचे 3 गट: खण आणि पर्यावरण नेम कमीत कमी मोडपी, मायनिंगाचो नेम 37 आणि 38 मोडपी, लिजांची बेकायदेशीर ट्रान्स्फर। कायदे नेम मोठ्या प्रमाणात मोडिल्ले। नेम मोडटल्यांचेर कारवाय करपाचो विचार मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला। स्टॅम्प ड्युटी वाडोवप आनी मायनिंग कंपन्यांकडच्यान ट्रान्सपोर्ट सेस वसूल करपाचे सरकारान थारायला। वर्सा भितर खण उद्देगांतल्यान 1000 कोटी येतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे गणीत। मायनिंग लीज रिन्यूअलांतल्यान सुमार 600 कोटी, लीज ट्रान्स्फरांतल्यान 350 कोटींची शक्यताय, ट्रान्सपोर्ट सेसांतल्यान सुमार 60 कोटी येतले। मुख्यमंत्री म्हणटात ते प्रमाण सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटा म्हणसर आनीक 2-3 म्हयने वतले आनी जानेर म्हणल्यार खंय मायनिंग सुरू जावंक शकतले। सारको जर तूं प्रयत्न केलो मायन ओनरांनी आनी इंटरनॅशनल रेट्स आनीक कोसळ्ळे ना किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्सपोर्ट ड्युटीच्या संदर्भात थोडोसो फेरविचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता 2 ते 3 म्हयन्या भितर मायन चालू जावपाक कांयच हरकत ना। 9 वर्साक चालू जावपाक कांयच हरकत ना। I have no opinion about this policy. Okay. The point is, we have been shut down for 2 years. Market has collapsed. Taxes have increased by 300%. So how can I be happy at all? According to me, mining will not commence. If your question to me is, will mining commence? Right. Answer is no. Oh, it will even if renewals take place, mining cannot commence. It will not commence for how many months? I cannot tell you.
because today mining is not related to renewable. Even if you renew, market is gone. So mining cannot commence, taxes are too high. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार दसऱ्याचे मुहूर्तार मोपा विमानतळाचे RFQ EOI काडटा. पर्यावरण इम्पॅक्टाचो EIA रिपोर्ट नासतना सरकार RFQ घाई करता म्हूण अलिना आनी आवर्तनान मुद्दो काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा EIAची गरज ना. मोपाचेर दक्षिणेतल्या लोकां खातीर प्रेझेंटेशनां जातली. बिरेस्तारात 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती निमतान गोंयचे कसिनो बंद आसतले. सरकारान काँग्रेसीच्या मागणेची दखल घेतली. संविधानीक दुरुस्त्यो मानून घेवंक 20 ऑक्टोबराक एका दिसाचे खासा विधानसभा अधिवेशन आपयला. मोपाच्या संदर्भात पहिली गजाल मिस्टर आवर्तन फुर्तादो आणि मिसेस अलिना साल्ढाना दे शोड अ क्लियर एप्रिहेन्शन ऑन सर्टन इश्यूज. आमची मिनिस्टर फॉरेस्टान जो विषय काढलो मेनली आशिल्लो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जाल्या शिवाय RFQ कित्याक फ्लोट करता. बाब आवर्तनान नावेलीच्या लोकांची मागणी समोर दवरली स्पष्टपणे. आनीक बारीक बारीक मुद्द्यांच्यांनी काडलेले सगळ्या मुद्द्यांक सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर डिपार्टमेंट आनी म्हजे कडच्यान तांकां गेल्लें आहा. फायनली इट वॉज डिसायडेड दॅट इन द फर्स्ट ऑर सेकंड वीक ऑफ नोव्हेंबर देर वील बी स्पेशल program in South Goa to explain to them if they still have confusion by that. Now cabinet decided to float an expression of interest for RFQ. It is only for qualification. That means I am only listing out who are eligible. The concession agreement will be signed only after EIA studies completed and environment clearance is obtained from Ministry of Environment, Forest, Government of India. One thing is very clear, Daboli will remain operational. We are anticipating business generation of 3 million passengers to Daboli and 4 million to new airport in next 3 years. 2 October casino will be stop operation as casinos for 24 hours. From next year it will be strict closure. However, entry can be permitted for food. The Cabinet ratified the Constitution 121st Amendment Bill 2014. It is National Judicial Appointment Commission 50% राज्यांनी पास केल्या शिवाय ताका नोटिफिकेशन करपाक येना. We have decided 20th of October special session only for purpose of ratification will be called at 11:30. म्हादय हेच्या खातीर DHI India Water and Environment Private Limited हाचो अभ्यास करपा खातीर तांकां अपॉइंटमेंट जें आसा एकूण खर्च 1,34,83,200 रुपया फॉर कंडक्टिंग बायोडायवर्सिटी स्टडीज ऑन म्हादय रिवर टू असर्टेन एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्वेटिक इकोलॉजी रेनफॉल रन ऑफ एंड रिवर मॉडेलिंग बाय Mike 11 मॉडेल कंडक्टिंग हिस्टोरियन modeling of Mandovi and Zuari histories for 2D and 3D flow, conducting historian survey of histories of Mandovi and Zuari. Or we need the study for the court. समीर मापारी खून प्रकरणाचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. खुनाचो आरोप आशिल्ले केशींतले तिगूय आरोपी राजेश देसाय, बालेश देसाय आनी विनय देसायाक ट्रायल कोर्टान निर्दोष सोडिल्ले. सरकारान ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाक हायकोर्टान आव्हान दिल्ले. समीर मापारीची कूड 2007 शिरोड्या जुवारी न्हंयचे देगेर मेळिल्ली. समीर मापारीचे खुनाचे केशीन आरोपींचो खुनाकडेन संबंध सिद्ध करपी पुरावे नात म्हूण ट्रायल कोर्टान राजेश, बालेश आनी विनय देसायाक निर्दोष सोडिल्ले. हे प्रकरण आतां हायकोर्टान पावला. हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. निकाल केन्नाय येवं येता. फाटले 3 सप्तक जाले हायकोर्ट आर्ग्युमेंट आयकताले. समीर मापारीचो खून कसो आनी कित्याक जालो ताचेर सरकारी आदोगादान आर्ग्युमेंट घाले. समीर राजेश देसाया खातीर काम करतालो. राजेशाच्यो सगळ्यो गजाली आनी धंदे समीराक खबर आशिल्ले म्हूण समीराक काम सोडपाचें आशिल्लें. पूण काम सोडल्या उपरांत समीर तोंड उगडीत म्हूण राजेश, बालेश आनी विनय देसायान मेळून ताचो कांटो काडलो म्हूण सरकार पक्षाचो आर्ग्युमेंट. सरकारी वकिलाच्या आर्ग्युमेंटा आड आरोपींच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घाले. खऱ्या आरोपीक धरपाक जमूंक नाशिल्ल्यान पुलीस प्रतिवाद्या आड नाका आशिल्ले आरोप करतात म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट घालो. केशीची चवकशी चलताली तेन्ना आरोपींनी पुलिसांक पुराय सहकार्य दिलें पूण पुलिसांनी फक्त दुबावाच्या आदाराचेर तांचे आड आरोप घालो म्हूण प्रतिवादी पक्षाचो युक्तिवाद.
8 ऑगस्ट 2007 शिरोड्या जुवारी न्हंयन समीर मापारीची कुशिल्ली कूड मेळिल्ली. ती कूड समीराचीच म्हूण ताच्या घरच्यांनी वळखिल्ली. हे केशीन पुलिसांनी राजेश देसाय, बालेश देसाय आनी विनय देसायाक अटक केल्ली. मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान 20 फेब्रुवारी 2014 तांकां निर्दोश सोडिल्ले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.